येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मंत्री बदलले, प्रशासकीय अधिकारी बदलले, तरी कंझ्युमराक शॉक दिवपाची वीज खात्याची परंपरा चालूच. मांद्रेच्या केशव मांद्रेकाराक धाडला 57,36,285 रुपयांचे बील. पाड्डेच्या देवळांत वचप म्हळ्यार जावन रावला अग्निदिव्य. चंद्रेश्वराच्या दर्शनाक मुख्यमंत्री गेलो जाल्यार लेगीत वचचे पडटले टू व्हिलरांतल्यान. भाविकांनी उक्तायल्या खंत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मंत्री बदलूं वा संबंदीत अधिकारी बदलूं, कंझ्युमराक अदीं-मदीं शॉक दिवपाची वीज खात्याची परंपरा खात्यान चालूच दवरल्या. हे खेपे मांद्रेचो शेतकार केशव मांद्रेकाराक हो शॉक बसला. म्हयन्याक 650 ते 700 बील येवपी केशवाक वीज खात्यान हे खेपे 57,36,285 रुपया म्हळ्यार कोटीच्या लागसार बील दिला. वीज मंत्री कसली भाशणां ठोकूं, बिजली उत्सव घडोवन हाडूं, गिरायकांक शॉक दिवपाची परंपरा कशीच बंद करिना. हे पळयात देऊळवाडो मांद्रेच्या केशव मंगेश मांद्रेकाराक आयिल्लें 57 लाखांचें बील. म्हयन्याचें हें बील. ड्यू डेट 22 नोव्हेंबराची. हांगा 400-500 रुपयांची बिलां फारीक करतना शेळो घाम फुट्टा. 57 लाखांचो आंकडो वाचून केशवाक कितें जालां आसतलें तेकाच खबर. हांव आतां रायट नाव सारको केशव मांद्रेकर हो मांद्रे रावता, जेका बील 57 लाख येयलेले आसा इलेक्ट्रिसिटीचे. आनी तोय कन्फ्यूज आसा की इतले बील कशें येयले काय म्हूण. आतां पळोवपाक गेल्यार हे इलेक्ट्रिसिटीचे बिलां ही अशीच फाटल्या फावटी लोक आड्डी मारताले की कोणाक 300 रुपये बील येता तेका 2,000-2,500 येयला. आतां लोकांनी अशी ही बिलां भरलेली आसा, पण म्हाका दिसता लोक अशी भरता म्हण म्हाका दिसता हे 57 लाख बील हेका धाडून दिला. हो एक सामान्य मनीस आनी शेतकरी कुटुंबातलो. आतां हो हे बील भरतलो काय आनीक कितें करतलो? होच म्हूण बरो आसा, तो शिक्षीत आसा, बरो सुशिक्षीत असल्या कारणान तेणेन विचार केलो आनी डिपार्टमेंटाक विचारले तेणेन. तरी सादारणसो जर कोणें आसलेलो जाल्यार हें बील पळोवन पयलीं हार्ट अटॅक येवन मारपाचो. हे आयज बील येयलें ती म्हाका 57,36,285. तुजे आनी कसले बिझनेस आसा? ना, हांव फक्त शेती वेवसाय करता. 650 ते 700 रुपये बील येता म्हयन्याच्या म्हयन्याक. हे बील हे बील पळयल्या उपरांत म्हाका हांव शॉकींग एकदम. म्हणजे सादारणसो जर मनीस आसलो जाल्यार तो अटॅक येवनच मरतलो तो. येयनच म्हाका आतां फोन केल्लो सकाळी, ते बील जे येयला ते मातशें धाड, आपूण लायन धाडटा मिटर रिडराक, ते कडेन धाडून दी. ते आपलो मनीस धाडलो मिटर रिडर, ते कडेन हांवें धाडून दिला. मिटर बॉक्साचो नंबर पळयता आनी बील इश्यू करता, किंवा नांव पळयता, वळखीचो जर आसलो जाल्यार तो नांव पळयता आनी इश्यू करता. तो अमावंट कितें पळोवंक वयतलो? तो अमावंट पळयना न्हू. हे डिपार्टमेंटाचे कोण जो करता तेजेर चवकशी करपाची. येदी व्हडली ही बिलां येवपाक तुजो कोणाचेर असो हें आसा? कोण आसूं शकता हेतून? न्हू, बिलींग जो कोण करता, बिलां काडटा तोच आसतलो न्हू. तेणीच करप न्ही, किंवा एक कॉन्ट्रॅक्ट जेंका दिला ते कंपनीचे आसूं शकता मिस्टेक. त्या कंपनीक ब्लॅक लिस्टान घालपाची गव्हर्मेंटान. प्रत्येकाक अशी बिलां, खूब जाणांक अशी बिलां चडूनच येता. असं येता आसतली. खूब जाण आतां उलयता भायर, म्हाका 2,000 येयल्ले, आपणाक 700 येता, 2,000 येयले, कोण म्हणटा 2,500 येयले, आमकां 500-600 रुपये जाता, हेच्या वयर केन्ना येयना अशें म्हणटा सगळे. बिलाचो आंकडो पळयले बरोबर हेरांची अवतिकाय जावची तीच केशव मांद्रेकाराची जाली. ताणें बेगोबेग वीज विभागांत धांव मारली. थंय कितें स्पश्टीकरण मेळ्ळें तें आयकात तेच्याच तोंडांतल्यान. आनी हांवें डिपार्टमेंटान वचून चवकशी केली, हे बील कितें इतले कितें येयले. जाल्यार त्या डिपार्टमेंटान म्हाका सांगता ते मिटर रिडर गेल्ले तेन्ना तुजो मिटर बंद आसलो आसतलो, पूण हांवें तांकां सांगलें किंवा लायट गेल्ली आसतली म्हणून रिडींग मेळूंक नासली. पूण तेच्या पयलींचे आदल्या म्हयन्याचे जे बील येयल्ले आसा तेजेर मिटर रिडींग बरयल्लें आसता न्हू. हांवें तांकां दाखयलें, मागीर तेंच्यांनी सांगलें आमी करेक्शनाक घालता म्हणून. म्हणून हांवें मागीर ते एक CMच्या OLTक हांवें व्हॉट्सअप केल्लें. मांद्रेच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कमोलकर. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी शुक्रारा दिवचलच्या निमुजग्याक भेट दिली. ऐतिहासीक दायज आशिल्ले हे वास्तू कडेन पुरातत्व खात्याची तशेंच दिवचल पालिकेची आड नदर जाल्या. थळाव्यांनी थंयच्यो गैरसोयी राज्यपालाच्या नदरेक हाडून दिल्यो. निमुजगो वाठाराचे उदरगती कडेन लक्ष दितलो अशें उतर राज्यपालान दिलें. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय संपूर्ण गोवा यात्रे निमतान गोयच्या विविध वाठारांनी भोंवता.
शुक्रारा ताणें दिवचलचे तकलेर आशिल्ल्या निमुजग्याक भेट दिली. जमाते मुसलमीनचे वतीन नाझीर बेगान निमुजग्या कडेन आशिल्ल्या अडचणीची राज्यपालाक म्हायती दिली. आयकात ताका आनी त्या उपरांत तांचे मदीं जाल्ली चर्चा. आमचे जमातुल मुस्लिमीन आझादच्या मस्जिदच्या अंडर आसलो आनी तेन्ना मागीर आमी एका सेफ्टीक आमी आर्कोलॉजीक दिल्या. आतां आर्कोलॉजीच्या अंडर आसा आनी कितें आसा जेन्ना आर्कोलॉजीच्या अंडर गेलो तेन्ना तेंच्यांनी तांकां आमी जायते तांकां आमी हें सांगलें हेजे बद्दल अशें एक इल्लिगल एक्टिविटीज जाता आनी हें जाता कोण कोण कितें कितें सायड कोण ब्रेक करूंक लागलो आनी कितें कितें आनी तेंच्यांनी सांगलें की आमी आमकां आश्वासन दिलें की आमी येतले आनी तुमकां तें दुरुस्त करून दितले म्हणून. पयलीं तेंच्यांनी कितें केलें गेट बसयली आनी तेजे मागीर गेट बसोवन तेंच्यांनी सेक्युरिटी घातले. आतां सेक्युरिटी घातला तेन्नासून मातशे ते एक्टिविटीज कमी जाल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आसा की ते फुडें तेंच्यांनी आमकां सांगलां की कितें कितें आमचें हें जाल्ल्या ब्रेक जाल्ल्या आनी कितें आमकां सुविधा जाय फॉर एग्जाम्पल पाणी जाय आमकां पाणीची सुविधा दितले इलेक्ट्रिसिटी कॅमेरा आनी ब्युटिफिकेशन करून दिता म्हणून अशें आश्वासन दिल्लें आसा. It is a protected monument. We have given, we went in archaeology last time. Some illegal activities were going on for the last several years. Then we went and we complained. For the first complaint, they have given one gate, main gate. Then after some time, after 1, 2, 3 months, they have given 4 security guards. So we are our process is going on. So they have promised us that they will be giving electricity and then water supply. I take the details, sir. They will shall we give the memorandum to you? No, sir. You give a request and a receipt to me. 1 lakh copies they will. सर क्या होता है इधर काम नहीं होता है. सब गवर्नर आए हमारा हिस्टोरिकल टाइम है. Anyway, there is a most committee is there. That committee you give 1 lakh copies. दिवचलच्या निमुजग्या कडेन वचपी वाटेर कशी बुरशेपणां केल्यात सरकारान आनी पालिकेनय कशी ह्या दायजा कडेन आडनदर चलयल्या ते विशींची स्पेशल स्टोरी बुधवाराक गोवा 365 दाखयल्ली. त्या उपरांत ताजी दखल घेत राज्यपालान हे वास्तूची पळोवणी केली. पारंपारीक वाटे बदला खण वाठारांतल्या तांबड्या रस्त्यांतल्यान राज्यपालाक हे इतिहासीक वास्तू कडेन वचचें पडलें. त्या उपरांत राज्यपालान दिवचलच्या अ लेडी ऑफ ग्रेस चर्चीक भेट दिली. थंय दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, मयेचो आमदार प्रेमेन शेट, दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आनी चर्चीच्या फादरांनी राज्यपालाक येवकार दिलो. त्या उपरांत राज्यपालान विचार मांडले. Probation is different from job. Job you are getting salary. Taking livelihood out of that. In probation also that is there. But as far as a doctor is concerned, a probation is concerned, 3 other aspects are there, are required. One is he will have to maintain his standard. A professional person is expected to maintain his standard. Secondly, there should be an inquisitive nature. And thirdly, commitment to the profession. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पाड्डे गांवांतल्या एका दोंगरा माथ्यार आशिल्ल्या पुर्विल्ल्या चंद्रेश्वर देवळाक भेट दिवपी भाविकांक थाकाय दियात. पारोडा पंचायतीन शुक्रारा मुख्यमंत्र्याक सांगलें. देवळा कडेन वचपी रस्तो इतलो इबाडला की आतां 4 चाकी वाहनां रस्त्यार वयर व्हरपाक मेळनात. पळयात. पाड्डे वाठारांतल्या पुर्विल्ल्या चंद्रेश्वर देवळा कडेन वचपी रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. तो रस्तो इतलो इबाडला की थंय आतां 4 चाकी वाहनां व्हरपाक मेळनात. उच्च अधिकाऱ्यान जायते फावट भेट दिली तरी फकत पोकी आश्वासनां दितात. ताचो परिणाम थळाव्या पंचांक तोंड दिवचें पडटा असो आरोप पंचायतीन केला. ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग हस्तक्षेप करपाची विनवणी पंचायतीन केल्या. मुख्यमंत्री स्वता देवळाक भेट दिवपाक आयलो जाल्यार ताका दुचाकीन प्रवास करचो पडटलो अशें पंचायतीचे वांगडी सांगतात. आयकात. आमचो हो पर्वतावयर रस्तो सामको डॅमेज जाल्लो आसा. जुलय म्हयन्यात एंडिंगाक जालो तो डॅमेज. पूण तेन्ना प्रमोद सावंत आमगे सीएम त्या सीएमान येवन तो सगळो पळयलो बिळयलो. पूण अजून पर्यंत तो रस्तो आमगे सारको जायना. तेन्ना बेगींतल्या बेगीन सीएमान लक्ष घालून तो रस्तो आमगे सारको करून दिवपाची जाता तितले प्रयत्न करून ह्या
ह्या विका भितर काम स्टार्ट करचें अशें म्हाका दिसता. कितें जाला तो रोड? तो रोड खचला सकलगेल्यान ते सामको जवळ जवळ तो रोड गेलो सकलगेल्यान तो काबार जालो. तेवेळा गाडी बिडी गेले जाल्यार सामकें सोमते सकल वचपाचें. हो रस्तो जावपाक काय म्हण कित्याक लोक त्या रस्त्यान पर्वतार वतात. आतां अशें जाल्लें आहा जुलया म्हयन्या एंडा हो रस्तो हें जाल्लो खचिल्लो ताका फूट आयिल्ली आनी तो केन्नाय हें जावपाक सोदता. आमकां प्रेस घेवपाक कारण इतलेच खातीर की हे रावता काय कितें पळोवपाक की आनी कितें कॅज्युअलिटी जावन हें जातकीर रस्तो करतले हें जावपाक जायना म्हूण आमी हें प्रेस घेतात की बेगींतली बेगीन हो रस्तो जावचो आनी लोकांक वचपाक मेळचें म्हूण. मेन प्रॉब्लेम म्हणल्यार आमगे त्या वाडा पंच हो शैलेश जोतकार त्या वाडा पंच ते गांवचे लोक ताका सामके सतायतात. तूं पंच तुवें बर घेवपाक जाय तुवें बर घेवपाक जाय म्हूण. तशें जायना. तो बाबडो एक पंच कितें करपाक शकता फक्त ताणें आपल्याले रिक्वेस्ट धाडूंक शकता. हें व्हडलें काम हें सीएमान जेन्ना ऑर्डर दिली काम जावपाक जाय म्हूण म्हाका दिसता सीएम हाजेर लक्ष घालतलो आनी बेगींतले बेगीन करतलो म्हूण. कित्याक पर्वत मेन म्हणल्यार आमगे हे पर्वतार देवळाक उत्सव म्हणटा दसऱ्याचो श्रावणाचो दसऱ्याचो हे दोनूय उत्सवाक कोणा वचपाक लोकांक मेळना. लोक बाबडे येतात सकल गाडी घेवन येतात थंय दवरता पळयता वतात वचपाक मेळना म्हूण. आतां शिवरात्री येवपाक जाली शिवरात्री फाटल्यान जात्रा आसा. म्हाका दिसता ताजे पयलीं तरी हो रोड जावन लोकांक वचपाक मेळचें इतलेंच म्हगे रिक्वेस्ट की जाता तितले बेगीन ह्या रस्त्याचेर विचार करचो म्हूण. कित्याक तांकां खबर आहा हें कित्याक दसरे दीस सीएमा सारक्या सुद्दां मोटरसायकलीन देवा दर्शन घेतलें जाल्यार मोटरसायकलीन बसून वचचें पडलें पर्वतार. तेन्ना सीएमा आनी हाजेर कांयच सांगपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर पाड्डेच्यान रमेश नायक रावत. सरकार आनी सरकाराची हुमकळत पडिल्ली अर्दकुटी कामां वचत थंय पळोवपाक मेळटात. फोंड्या धवळी वाठारांत 536 कोटीचे सिवरेज प्रकल्पाचें काम कासवाच्या गतीन चल्लां. 60% काम पुराय जालां. उरिल्लें अजून हुमकळटा. ह्या प्रकल्पाक लागून जमनी वगडायल्ल्या शेतकारांक अजून मजत मेळूंक ना. रस्ते फोंडांनी भरल्यात. पळयात गोवा 365 चो रिपोर्ट. फोंडेचो सिवरेज प्रोजेक्ट हो 536 कोटीचो अजून जायना. म्हणटा की हो जो प्रोजेक्ट जो आसा तो सद्याक आतां 60% ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आसा. कित्याक आमी जेन्ना एईके विचारलें प्रदीप गावडे कडेन तो म्हणटा कंप्लिशन जाल्लें आसा. पूण जेन्ना आतां ताणें अशें परमिशन एक मागिल्लें आहा की अप टू 23 मे पर्यंत तांकां डिगींग करपाचें परमिशन जाय. म्हटल्यार अशें जाता की आज हो प्रोजेक्ट जो आसा तो कंप्लीट जाल्लो ना. कंप्लीट जावपाक तांकां आनीकूय टायम लागतलो अशें दिसता. आतां पळोवया केन्ना कंप्लीट जाता तो. कित्याक हे प्रोजेक्टा खातीर जे फार्मरां लँड गेल्लें तांकांय अजून कंपेन्सेशन मेळना अशेंय जाल्लें आसा. दुसरें म्हटल्यार ही जी सिवरेजीची कामां जीं आसात ती अर्द कडेन जाल्लीं आसात. जे आतां प्रेझेंटली जे शांतीनगर आसा मागीर कुर्तरकर नगर आसा थंय तेणी कंप्लीट केल्लें आसा. त्यात अशें म्हणटात की 60% काम कंप्लीट जाल्लें आसा. अशें म्हणजे जे सिवरेजीची लायन जी काडली आहा ती लायन भायर काडून दवरल्ली आसा. थोडे करून दवरल्ले आसा थोडे करून उरलेले आसा. म्हळ्यार आतां एट प्रेझेंटली 40% काम उरलेलें आसा. आतां हें पळोवया केन्ना कंप्लीट जातलें आनी केन्ना लोकांक सिवरेजीचें कनेक्शन मेळटलें. कित्याक ट्रिटमेंट प्लांट हो रेडी जावन आसा थंय पूण अजून तो स्टार्ट जाल्लो ना. पूण पळोवया केन्ना जातलो आनी केन्ना हें सिवरेजीच्या जाग्यार पडटलें आनी रोड केन्ना जातले. सिवरेज जाल्या शिवाय रोड जावचे ना. कित्याक परत तांकां डिंगी केल्यार परत रोड हॉटमिक्स केल्यार प्रॉब्लेम जातलो. ताका लागून रोड करता जाल्यार पयलीं सिवरेज जावपाक जाय. पळोवया आतां आमी केन्ना सिवरेज जाता आनी केन्ना रोड जाता ते. जेन्ना आमी इंजिनियर उलयले तेन्ना आमचें काम कंप्लीट जालां आनी आमी एनओसी कंप्लिशन दिलें म्हणून पिडब्ल्यू म्हणजे कनेक्शन काडून दवरलें न्ही. कनेक्शन भायर इंटरनल कनेक्शन काडून दवरलां. तुज्या वाड्यार प्रॉब्लेम काय ना आतां. म्हाज्या वाड्यान सद्या तरी प्रॉब्लेम ना. फक्त आतां तो हॉटमिक्स जालो की मातशें बरें जाता. कित्याक रस्ते मातशे सिवरेजी लागून जे फोंडून दवरलेले ते मातशे रस्ते मातशे पाड जाल्ले. आमी जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर उलयले तेन्ना तो म्हणपाक जेन्ना ऑर्डर आपल्याक मेळटली तेन्ना तेणें रोखडेंच चालू करता म्हटलां. आतां नोव्हेंबर एंड म्हणल्यार हॉटमिक्स प्लांट चालू जाता. मागीर तेच्या नंतर कितें तें म्हाज्या वाड्यान फूल कुर्तरकर नगरी आसा पळय ती येता आनी तो भायलो पार्ट अप टू कल्पना पिंपालर आसा थंय पर्यंत तो पार्ट येता सदर एरिया. सर सिवरेज जी आसा न्ही सिवरेजीन ते म्हणटा वर्क कंप्लीट केला. खंय वर्क कंप्लीट केल्लें आसा. सिवरेज शांतीनगर एरिया कुर्तरकर नगरी
खडपाबांद कुडतरकर नगरी म्हणजे हातून शांतीनगर अप्पर बाजार बॅलन्स आहा तेंचे जावना कंप्लीट जावना हे 2 एरिया कंप्लीट जाले तेंचे फोंडा 30 कुद्दार नॉट एट कंप्लीटेड थर्ड फोंडा 30 कलेक्टर बिल्डिंग आसा कलेक्टर बिल्डिंग टू गार्डन म्हणजे टुवर्ड्स रविनगर दॅट इज ऑल्सो इनकम्प्लीट. ओके. Kadpaban, internal roads, sewerage is completed, gas has not completed. Gas work. So this Kadpaban will complete outmixing by December 2022. Workout is already shoot for it. आणि कुडतरकर नगरी जे आसा पळय ते टेंडर जाला awaiting for expenditure sanction. Once expenditure sanction आयले न्ही आमकां वर्कआउट आयले की आमी काम स्टार्ट करतले. गोवा फोंडेच्यान कृष्णा नायक. प्रमोद सावंत सरकारान घडोवन हाडिल्ले जॉब फेअर घेवन काँग्रेसीन सरकाराचेर खर टिका केल्या. खाजगी कंपन्यांनी रिक्रूट केल्ल्या लोकांची नोकरी सुरक्षेची खात्री सोडल्यार ह्या जॉब फेअराच्या डेटाचेर पक्षान प्रश्नचिन्ह उबें केलां. ह्या जॉब फेअरांत नक्की कितल्या गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात ताचो आंकडो जाणा जावन घेवपा खातीर काँग्रेस फुडारी कामगार आनी रोजगार विभागांत गेले. पळयात. जॉब फेरात कामाक घेतिल्ल्या गोंयकारांचे संख्येविशीं स्पश्टताय मागपा खातीर काँग्रेसीचो वांगडी एल्विस गोम्स आनी हेर कांय पक्ष वांगड्यांनी मेळून कामगार आनी रोजगार खात्याच्या आयुक्ता कडेन बसका घेतली. जाहीर केल्ल्या 4,000 मदल्या 500 लोकांक नोकऱ्यो दिल्यात जाल्यार हेर जायत्यांचे फुडल्या मुलाखती खातीर निवड केल्या, जाचो डेटा फुडें जोडटले अशें आयुक्तान सांगलें. जॉब फेअर आता जॉब फेअर गुड आयडिया. जॉब फेअरान ओपनली कोण तरी स्टॉल घालता, कोण एम्प्लॉयर कोण तरी येता, कोणाक तरी एक एम्प्लॉयमेंट मेळोवंक शकता. हाजे पयलीं एक जॉब फेअर जाल्लो हांगा तालेगांव कम्युनिटी सेंटरान. ताजी डेटा अवेलेबल ना, कितले लोक आयिल्ले, कितल्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळो आनी मेन मुद्दो आमी ताचे कडेन मांडला म्हणटा तो जॉब सिक्युरिटी. फाल्यां जर ह्या प्रायवेट सेक्टरान कोण कामाक लागलो जाल्यार तो कितलो दीस उरतलो, तो आपूण म्हणून राजिनामो दिवन वयतलो काय तुमी ताका काडटले, ताजे कडेन स्कील कितें आसतली. हे सगळो डेटा बेस व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार बेश्टेच आंकडे तो म्हणटा 5,000 जाणांक जॉब मेळ्ळे, मागीर दुसऱ्या दिसाक 500 जाले, मागीर 50 जातले. हाजेर एक कॉम्प्रिहेन्सीव डेटा आसपाक जाय हें आमी ताका सांगलां. ताजेर आमी परत येवन चवकशी करतले. सर आतां हो रिसंट जो जॉब फेअर जालो पळय तेजो डेटा आसा तुमचे कडेन? सो एक्झॅक्ट कितले भुरगे सध्या लागले कामाक? 500 ऑफर्ड सिलेक्ट केले. 4,800 पेक्षा चड भुरगे कंपनी शॉर्टलिस्ट केले. ते प्रिलिमिनरी इंटरव्यू तेंच्यांनी क्लियर केला, टेक्निकल इंटरव्यू आनी मागीर मेडिकल एक्झामिनेशन हे इन द आता हे सिलेक्ट केले म्हणटा पळय भुरगे, सो तेंकां आनी फुडें तेंचो इंटरव्यू कितें उरला काय डायरेक्ट मागीर तेंचे जॉयनिंग बीन? टेक्निकल इंटरव्यू उरला न्ही तांचो, सो तो कंपनीच्यान जातलो. कंपनीच्यान जातलो. भुरग्यांचे जॉब सेक्युरिटी कितें? जॉब सेक्युरिटी Does the companies offer them job security? सरकार हो मेळ लायता जॉब फेअर, ते कंपनी कडल्यान तुमकां कितें म्हणून तेंची सेक्युरिटी कितें, जॉब सेक्युरिटी कशी आसतली? लायक द बेनिफिट्स. पयले जॉब आसतलो न्ही, ते फाल्यां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट जॉब सोडटले ते वतले. तुमचे कडेन आतां हो डेटा येतलो जेन्ना तुमी हे म्हणटा सिलेक्टेड 500 तेंचो फुडें टेक्निकल इंटरव्यू जातलो म्हणटा, सो तो डेटा तुमचे कडेन येतलो कितले जाले ते आमी कलेक्ट करतले डेटा. तशेंच कर्मचारी निवड आयोगा वरवीं सरकारी निवड प्रक्रिया काडून उडोवपाचे आनी परतून घडोवपाचे कारण कितें हाजेर काँग्रेसीन प्रस्नचिन्ह उबें केलां. एल्विस गोम्सान सांगले, सरकारान फाटीं 2020 वर्सा दुरुस्ते वरवीं वेंचणुके आदीं कर्मचारी निवड आयोगान कर्मचारी निवड प्रक्रिया रद्द केल्या आनी आतां हो निर्णयच उलटला. गव्हर्मेंटाच्यो जितल्यो नोकऱ्यो आसा ताजे जॉब फेअर कित्याक जावं नये? भितरल्या भितर आमदाराच्या लेवलाचेर, मिनिस्टरांच्या लेवलाचेर भितरल्या भितर ज्यो नोकऱ्यो दिवन मेकळे जाता ते ओपनली ट्रान्सपरंट जावचे. आतां ताजे वयल्यान आमी ताका सांगलां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे ह्या दिसांनी चर्चेन आसा. हे कितें चडशे गोंयकारांक खबरूच ना. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पळय म्हणटात तो कायदो काडून 2018 हे स्थापीत केल्लें की सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कॉमन एग्जाम करून नोकऱ्यो दिवच्यो म्हणून. कोणें बंद केलें? हे आज हो प्रश्न कोणूच विचारिना.
2020 ताणें एमेंडमेंट काडलो आनी हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बंद उडयलें आनी भितरल्या भितर सगळ्यो नोकऱ्यो दिवन आतां ते इलेक्शनाच्या टायमार मेकळे जाल्ले आसा आनी आतां चर्चेन येता की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक आमी स्टाफ दितले, आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नेमतले. मोदी कित्याक बंद उडयले? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ह्या सप्तकाचे अखेरे कडेन आनी फुडल्या सप्तकाचे सुरवेक कांय वाठारांनी हलको पावस शिवरपाचो आसा. हलक्या पावसा उपरांत फुडल्या सप्तकाचे निमणे मेरेन परत मळब नितळ जावन हवामान सुकें उरतलें. पळयात. Off-season rain can be attributed to a low-pressure area over the Bay of Bengal. The low-pressure area has begun its westward journey and will be over Tamil Nadu and Kerala by the 13th, before moving out into the Arabian Sea. During this period, one or two areas may see thunder and lightning. No serious weather impact is expected, which is why no weather warning has been issued. Despite rain being forecast on Saturday, temperatures will remain in the mid to upper 30s. It's going to be a hot and dry day for most people. Windy conditions in the afternoon will not do much to alleviate the heat and may even end up adding to it, circulating hot air and dust. The maximum will peak at around 34 degrees Celsius, while the minimum will fall to 22 degrees Celsius. As of now, no weather warning has been sent out for boat owners. However, this may change in the coming days once the low pressure zone enters the Arabian Sea. Light rain at a few places on Saturday. Rain to continue until 14th. Maximum and minimum temperatures on Saturday 34 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. No warnings issued for boat owners. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.